मुस्लिमवाडो वाठारात मोहम्मद मामलेकर हाचो बंगलो फोडपाची घडणूक घडली। बंगलो फोडलो ते राती बंगल्यात कोणूच नाशिल्ली। चोरांनी बंगल्याच्या जनालाच्या ग्लीस तोडून भितर सरून ही चोरी केली। घरातले रोख 9.5 लाख रुपया US डॉलर्स तसेच भांगराची वस्तू फारेल्यो। चोरी केल्या उपरांत भितरल्यान मेन दार तोडून चोरांनी फुज्ज्यो काढल्यो। हे चोरये प्रकरणी दिवचल पुलिशेंत कागाळ करतकीच पुलिशेन पंचनामो केलो। डॉग स्क्वॉड तसेच फॉरेन्सिक टीमीक हाडून चोराचो सोद घेवपाचो यत्न केलो। चोर बंगल्यात वतानाचे दृश्य शेजारच्या CCTV कॅमेऱ्यात कैद जाला, मात ते अस्पष्ट आसा। ह्या प्रकरणाचो दिवचल पुलीस फुडलो तपास करता। ते जर आशिल्ले CCTV कॅमेरा जाल्यार तर बरें जावपाचें न्ही, आनी घेता तेंचे कडल्यान ते आमचे बंद पडटा सिटी आनी आपयल्यार बी येयना ते निकळेला आणि ते ग्रिल निकळेला आणि मागीर विंडो तोडून भितून गेले आणि भितर कपाट आमचे लोकल बिकर सगळे ते मोडले आणि सगळे कितें कितें आहा ते घेवन गेले। मागीर तांकां भायर सरपाक तेंच्यांनी कितें केलें, बेडरूमाचो दार तो बी मोडलो, तो मोडून भायर सरले। हॉलान येवन मागीर दुसऱ्या बेडरूमाक गेले, दुसऱ्या बेडरूमाचे बी मोडले आणि ते सगळे थंय बी हुसकून थंय कितें आहा ते घेतले आणि मागीर मेन डोर मोडून मागीर भायर सरला। मेन डोर मोडून भायर सरला। तुम्ही नासली का? तुम्ही घरान कोण ना? आम्ही त्या रातीक ना। केन्ना जालो इन्सिडेंट? 27 तारखेक शेनवारा। म्हणजे तुमकां 28 कळ्ळें? हय, 28 जेन्ना आमी येयले तेन्ना आमकां कळ्ळें। आनी पुलीस कंप्लेन केन्ना केली तुमी? पुलीस कंप्लेन येतकूच मागीर जशें आमकां दार बी उगडे दिसले तेन्ना हांवें वचून डायरेक्ट पुलीस कंप्लेन केली। पुलिसेन पळयल्लें बी कितें? पुलिसेन चालू आसा तेंचे इन्वेस्टिगेशन चालू। तेंच्यांनी मागीर सोणे हाडले, ते फॉरेन्सीक ते येले, तेंच्यांनी हे केलें आनी तेंच्यांनी हातीक हँड ग्लोव्ज घालून तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।